सांगपाचें म्हणल्यार म्हाकाय हो शॉक जाला, कित्याक इतले वर्स लायट ना आनी लायट नासतना हे घरान रावता म्हणल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका आतां कळोन येयलें की खरेंच सामकी गरज आसा हेची. आनीक हांव भितर पळयतालों आनीक म्हाका आमचे ल्हानूच आसतना जेन्ना आमी असलेच घरान ते शेणा घरान हांव रावन येयल्लो आसा आनी लोकांल फिलींग कितें म्हाका खबर आसा आनी हांव जाणा कितें आसता. म्हाकाय जायती हेल्प करपाक दिसता, पूण हांव खंय तर मातशें खंय तर कमी पडटा. म्हाका दिसता हांव खंय कमी पडटा ती म्हाका खबर आसा, तरी आसतना कमी पडटा आसतना तरी म्हाका दिसता ताका कशें कसोय खंयच्यानय तर करून म्हाका ताका हेल्प करपाक जाय आनी म्हाका जाता ते भाशेन हांव शुअर लक्ष घेवन हांव ताका जाता ते भाशेन म्हाका. सर तेंचे प्रोसिजर केलेलो लायटी खातीर कितें जालें तेंचें कितें? हय, लायटीचो हांवें आतां पयला ते भाशेन एक्चुली म्हाका दिसता पंचान रेमेडीन ताका NOC लायटीची हाडून दिल्ली, पूण शॉक जालो. एक फायल देखून पुट अप करपाक तेंकडे फायनान्शियली वीक जाली आनी ताका लागून म्हाका दिसता ती फायल देखून फुडें वचोंक ना. ताका लागून आमी ताका सांगलां आतां जी फायल आमी बाबा रोकोजी आसा, पंच आसा, ताबडतोब ही फायल आमी डिपार्टमेंटान घालून ही पास करून आमी ताका लायट दिवपाक पयली तयारी करता. ताचे उपरांत बारीक कशें कितें म्हजे लायक कितें घडटा ते भाशेन हांव जरूर ताका हेल्प करतलो. म्हयन्यान ताका NOC दिल्ली. हय, आतां तेणें अजून तें केलें ना म्हूण म्हाका खबर आसना इतलें. बट आतां तुमी फुडें वता? हय, फुडें वतले हाल्या तेगे लायटीकार हाडटा आनी मुखार तेगे हाल्या दिवंक जाय तांकां, पूण कोणें जाल्यार ताका मदत करूंक जाय न्हू. तेंचे कडेन घडना जाल्यार कोणें तरी हेल्प करूंक जाय, तेन्नाच तें काम जाता, नाजाल्यार तें काम जावपाक वचना. बरोबर, इतलें म्हाका दिसता. तो साहेब येयला तुका दिसता? हय, ना हो मेले पळय आहा न्हू आदोन बाबू, हांव म्हणना तो करचो ना अशें म्हणून. तेणें घर थंय गेल्ले मनशाक कोणाकूय परतून धाडूं ना आनी ते कांय धाडचो ना, ही म्हाका हें आहा. तांकां आश्वासन दिलां की 2-4 दिसां भितर आपण कितें जाता ते भाशेन प्रोसिजर कोता. तिचो NOC आहा, जी पंचान तांकां NOC दिल्ली, बट तेणी प्रोसिजर मुखार वयली ना तेंचे फायनान्शियल प्रॉब्लेमा लागून. सरान सांगिलां आपण तुमकां दिता आनी म्हाका सांगिलां फायल तांकां तयार कर, कितें डिस्पेच जाता आपण रेडी दिवपा आहा म्हूण.